Povit kusaje kure neram kam chedeva jan dusmanahle mapajanaim trache povit atmenche navin. Amen. Sod manta devak sorpodvedar bapak sorgani pritimicha rusnarak ani Jesu Krista tacheklas putra kamcha sumyang to povit atmya urvi gor samaulo angkwar maritan to zolmolo ponch blakal taneko susle takakusa zullo to melo antaka nikipilo to melle mode deulo tisre disa melelantlo juan zalo Sorga चढलो सोरपदिदा देवा पाचाव जग बसला तुंतान तजव्यानी मेल्यांची बनसिबी करूंक येतलो सोतमानता पवित आत्म्यांक कातोलीत पवित सोबेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बक्षणे कुडीचे जिवणपण ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायजा आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन 5 गूड सायबिणीच्या वर्काचे पयलो गूड सोम जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो मोहिमेवून पुनर्जीवन जाता आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेटाय आसा
उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आता आनी तसो सदां सदां काल आमेन. हो म्हजे जेजू बुगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सगारवर बकरून जांकां गरज तुज्या आदाराची. दुसरो गोट सोम जेजू वैभवान स्वर्गात चडटा. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां टायणेन पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बळिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसोच आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार अर्प करून जांकां गरज तुज्या आदाराची. तिसरो गोट बासायलोलो पवित्र आत्मो सोम जेजू पवित्र सोबेचेर पाठयता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा,
उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझे टाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगो सांका आनी वराम कायम कोणाच्या उच्चांतली सगळ्यात्म्यांक सगार करून सांका गरो सुजा आदाराची चवथो गूट भाग्यवंत तांकवार मरे कुडी आत्म्या सोय स्वर्गीच्या वैभवाक वत्ता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय सामका येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणेन पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे टाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनत कर
आता आणि आमच्या आमनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वे स्पोत तुझे ठाई आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या हातीर विनत कर, आता आणि आमच्या आमनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वे स्पोत तुझे ठाई आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा आपल्या हातीर विनत कर, आता आणि आमच्या आमनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो जाता सदां सदां काल आमेन. ओ म्हणजे जेजू भगवंतान वरामकायपणाच्या उज्यांतली सगळ्यांक सगारोर करून जांकां करो तुज्या आदाराची. पांचवो गोट. बो पवित्र रित्वेक आंकवार मरे स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण मुकुटायता. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचा समकांदी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां तालेम पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी आतां तसो सदां सदां काल आमेन. हो म्हणजे भगत सामकान वरामकायपणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सगारोर करून जांकां करो तुज्या आदाराची. नमान राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी परमासो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोल करून माये तुका प्रार्थना. आमचे द्वायल शरातिनी तुजे काकुतीची नदर घाल. तू कोनवाली आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे. ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बो पवित्र जायचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावंक. प्रार्थया देवा तुज्या एकल्याच पुत्रान आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो
बागेवन तांकवार मोरेचे बोपोवित्र जायचे गुटामी नियाडल्या तानीन ताटून आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बासालेले आसात ते आमकां मेलोचें कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे टाय अशें जावं. एक आमच्या अप्पा नमान मरे पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमच्या अप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा अप्पाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जसो आदी आतां तसो सदां काल आमेन. सुरवातेक आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 A26. सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सोरया दुनिया देवाक वाखाणुया आनंद आमचो ताका सोया तारोना तूं करप दुनिया जिविता तूं सोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा खंय तुज्या राजांत व्हरून पावय तारोना तूं करप दुनिया जिविता तूं सोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा खंय तुज्या राजांत व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलली सांज हांव येता. आमचे मोदें आयच्या दिसा मिसाची भेटयतलो फादर फ्रांसीस बारेटो. 1 वर्स जालें पाद्री जाल्यार गांवान वेर्नेचो वेर्ना आनीक पातकूर कसो सिओली फिरगोचेन तो वावुरता. सगल्यांच्या नांवान ताका आमी माई मोगाचो येवकार दिता. वेलकम यू फादर. आयची मिसाची मांडावळ कोतात मुरोड आनी वाडी. सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक आमच्या सांगाता घेवन हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागुया. खास आयचो आयतार सगल्या डायसिजन क्लर्जी ही आमच्या गोंय धोर्म प्रांतांत वावुरतल्या पाद्री पासत भेटयल्लो आयतार. देवान सगल्या पाद्री भावांक बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद आनीक जेजू गवळ्या भाशेन वावरूंक तांकां देवाची कृपेची देणी मागून घेवया. भक्ती मनान आनी उर्बेन हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोबे आसूं.
मोगाल बावा भयणीनो, आयज ताव आमी भोव मोठ सायबिणीचे पोरबेक आमची तयारी सुरू करता. बोडवो गाब्रिएल बरी खबर घेवन आंकवार मारयेक भेटोवंक येता तेन्ना सायबीण माय सगळी घुस्पता. तो कितें सांगता तें तिच्या मनांत आटापूंक जायना, पूण तरी आसतना आपलें मन देवाचे जाणवायेक उक्तें करता आनी आपलो होयकार दिता. ह्याच संदर्भान आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन देव जाणवाय आशयोंक आमचेशी राव जेजू. आमच्या जिवितांत जायते पावटी कितें घडटा तें आमकां समजना. अडचण येता तेन्ना आमी निराशी जाता. ह्या वेळार देव जाणवायेक उक्ती रावंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमी आमच्या जिवितांत मारये भाशेन देव जाणवायेक आशयोन आनी ह्या वरवीं देवाचो अनुभव आमकां मेळूंक देवाची कृपा आनी बोल ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. इश्टानो, हे पवित्र रितीन फावत हे पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाच्या उपोट बेसवा पासत आमी मुयमा गावया. मुयमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी. सर्वेस्वरा देवा सुगीच्या राया, सर्वोद्वेदा देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुझ्या दुर्बोवा पासून आमी तुका वाकांता. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सोम्या देवा देवाची शिली, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
त्यो पापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर ह्या वेळार आमी आमची देसावां देवा मुखार घालुया. किरीत भाशेन तुमच्या कुटुंबा पासत तुमी मागात. जी कोण पिडेंत आसात तांचोय उगडास करुया. जावं ती हॉस्पिटलांनी घरांनी कोश्टवतात. तेच भाशेन आमच्या गोंयचे 2 प्रांतांत आमी दियोसीस पाद्री पासत आयचो दीस भेटयल्लो आसा. तर आमचे फिरगोचेन जावं वो एर दियोसीस पाद्री तशेंच दुसरेय पाद्री फिरगोसांनी वावुरतले पोरजे पासत वावुरतले तांकांय देवाचो आदार मागुया कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलाबायेन वागोय. तुवें आमकां रचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुतादवांची सगळी उरपोंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? थंय मासान भरलेले आयदन आशिन बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्या. हे सगळे उरपोजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरानान हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गार्थान पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. 2 दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूट सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता दुवाशीन हांवें आयकलां. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजचे लोळ उडून आयले आनी सगळे पेन्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेना भोंवती दो पडलो. दो उबून वेतोच होराणांतले सगळे जमनीर कवळा भाशेन शिंकेवलेल्या दवाच्या बर्फा इतले बारीक कितेंशें दिसती पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, माना मुनगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी सोजमोल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तीक लिपून दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कोडीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो.
तोरी आसतना मोलबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घाल्लो. सोर्गींचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरीं ताणें माना धाडलो. सोर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उंडो दिलो. मुशांनी हेल्लो बोलिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिवंक घेतलोल्या पर्वताचेर आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उंडो दिलो. भगवत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणानो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मोनाच्या अणभवार्थ्यान पोरी जिवो नाकात. क्रिस्तांव विशीं अशें तुमी शिकोंक नात. कित्याक दुबेवरीन जेजू सवें आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडूंक दिवंक जाय. खोट्या वंडवण्यान वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारकेचो खरो बरेपण आनी पवित्रायेन रचलेल्या नव्या मनशाच्या रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर. Soy solvesporak, soy solvesporak, soy solvesporak, soy. Soy solvesporak, soy solvesporak, soy solvesporak, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy solvesporak, soy solvesporak, soy solvesporak, soy. Soy solvesporak, soy solvesporak, soy solvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू तुय नासलो आनी ताचे शिसूय तुय नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक होड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक काफारनांव आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हणूय बोगोर उंडेक हांव दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोरता तसले काणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. असलें काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला.
तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूं आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली कुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोजेसान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार थांव देंवता आनी संवसाराक जिवी दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एका राज्यांत खंय खबर फांकली. कसली खबर? राज्यांत एक बरो व्हडलो मनीस आसा आनी ताची जाणवाय बरीच चड जाणवायेन बोललो मनीस. आनी हे त्या राज्याच्या राजाक खबर पावली आनी राजान त्या मनशाक आपणाचे पोलासींत आपयलो, कित्याक ताका जाणा जावंक जाय आसलें हो मनीस कितलो जाणवायेन बोललो आसा तो. आनी हो मनीस बाड्या आयलो. राजान ताची जाणवाय पळोवंक आयकूंक ताका प्रश्न घालो, तर तूं म्हाका सांग, तूं इतलो जाणवायेन बोललो आसा, सगळीं तुजी वाखाणणी करतात, तर हांव राजा, तुजो राजा केन्ना मरतलो तो दीस आनी वेळ सांग. आनी ह्या मनशान नाकारलें, सांगोना जालो. परतून राजान ताका परत विचारलें, तरी आसतना हो मनीस सांगोना, जाणवायेन बोललो मनीस सांगोना. आनी एकदां राजान विचारलें, तरी आसतना सांगोना. आनी राजाक आयलो राग. आपली तोर्सात काडली आनी ताच्या गोमट्याशी दवरली आनी म्हणलें, तुजो राजा तुजे लागीं विचारता, तुका जाणवाय आसा जाल्यार तूं म्हाका सांग, हांव केन्ना मरतलो तो. हो जाणवायेन बोललो मनीस आपलें गिन्यान जाणवाय वापरून ताणें म्हणलें, सांगता पोडे राजा, 1 मिनट आदीं हांव मरचे आदीं तूं मरतलो. 1 मिनट हांव मरचे आदीं तूं मरतलो. हें आयकून राजा भियेलो. जरी तर हांवें ताका रागान मारलो जाल्यार 1 मिनट आदीं आपूण मरतलो म्हणून. आनी तेन्ना ताणें ताका सगल्यो सवलत्यो, बऱ्यो बऱ्यो सवलत्यो दिलो ताची काळजी घेवंक, कित्याक तो मरता जाल्यार आपुणूय मरतलो. ह्या मनशाची जाणवाय गिन्यान जायते जाणांन वाकाडलें, कित्याक जाणवायेन हुशार, जाणवायेन आपणाचोच जीव ताणें राखलो. हेंच तें जाणवाय म्हणल्यार कितें? जाणवाय म्हणल्यार मनशा भितर आसा ती तांक. अनुभव आनी गिन्यान घेवन हांव म्हज्या जिविताचो बरो तो थाराव घेतां, बरो तो निर्णय घेतां, ही ती जाणवाय. आनी हीच जाणवाय बाबतीन आयज आमी मारयेचे परबेक तयार जाताना आमकां हो सेवाधर्म उलो मारता. कितें नियाडूंक? मारयेची देख घेवन देवीक जाणवाय आशेवंक. जाणवाय एक आसा आतां देवीक जाणवाय, आनी हें आमच्या ल्हान मनांनी ही येदी व्हडली देवीक जाणवाय नियाडूंक आटापूंक आमच्यान जायत काय ना. तरी आसतना देव आमकांय तांक दिता ताची ही जाणवाय ओळखून घेवंक. आनी त्याच पासत आयचो सेवाधर्म आमकां नियाळ करूंक आदार दितलो. पवित्र पुस्तक जाणवाय हेच भाशेन समजून घेता. म्हणल्यार जाणवाय एके भाशेन मनशाक आदार दिता. कसलो आदार तो? मनशाच्या जिविताचो उद्देश, गोल, हेतू, खंयचो बरो तो हेतू, गोल, मनशाचो गोल जाणा जावं. आनी तो गोल, तो हेतू, तो उद्देश
आपणावंक आनी मानून घेवंक बरी ती वाट वेचून काडूंक ही जाणवाय जोरी तर म्हज्या जिविताचो हेतू उद्देश गोल हो जाणवाय म्हाका आदार दिता हो बरो उद्देश बरो गोल मानून घेवंक आपणावंक आनी बरी ती वाट वेचून काडूंक पूण जाणवाय जोरी तर वापुरतोले हांव मागून घेतोले हांव जाल्यार ती जाणवाय खंय तरी आसूंक जाय खंय मेळटा काय ती हो प्रश्न जोरी तर कोणाची जाणवाय मेळटली जाल्यार तोच पयले सुवातेर जाणवायेन बोल्लोलो आसूंक जाय आनी जाणवायेन बोल्लोलो दुसरो आनी कोणूच न्ही देव हेंच आमकां स्तोत्रां सांगतात Psalms 147 verse 5 म्हणटा देव ताचे जाणवायक मीठ मेरना व्हडली ताचे जाणवायक मीठ मेरना जाणवायन बोल्लोलो आनी तें जेरेमियासूय म्हणटा 38:9 वर्स 19 वर्स 38:19 वर्सान तो म्हणटा जेरेमियास कितें म्हणटा व्हरते तुजे इरादे म्हणल्यार व्हड तुजे मांडावळ व्हड तुजे प्लॅन तुजे इतले प्लॅन बरे सारके बरे भाशेन बरे जाणवायेन आटापून दवरल्यात दानियल प्रवादी दानियलाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकान दुसरी आवेसोरान 21 and 22 वर्स आमकां सांगता देव होच तो जाणवायेन बोललो तुजेच जावन येता जाणवाय जें कितें लिपलोलें आसा तें तो उक्तें करता देव इतलें सगोट इतली मीठ मेर नासली जाणवाय बोललोली आसा ती फक्त देवा आसा ती देवा लागीं आसा तर देवाची जाणवाय कसली काय ह्या प्रश्नाक बागेवन पावलू जबाब दिता रोमकारांक बरोवन निमाणे आवेस्वरांनी 11th chapter verse 33 to 36 हातून तो आमकां सो बरे भाशेन सांगता देवाची जाणवाय कसली खोल डीप विजडम ती आनी आमच्यान सोजमूंक जायना आमकां ताचो ताव देखून घेवंक जायना इतली ती व्हडली आनी ताच्यो सगल्यो मांड्यो बेस बरे भाशेन मांडावळ बरे भाशेन ताणें घडोवन दवरल्या देवाक मिस्ट्री ना गूट ना देवाक सगलें उगडापय कित्याक ताची जाणवाय इतली की गूट देखून ताच्या मुखार कांयच ना आमकां ते मिस्तेर आसात गूट आसात आमच्यान सोजमूंक जायना आनी त्याच पासून देवाची इतली खोल जाणवाय आमच्यान कोणाच्यान ती आटापोवंक जायना तर इतलें सगोट देवाची व्हडली जाणवाय सगलें कितें करता तो बेस मांडावळीन करता बरो प्लॅन काडटा सगलें बरें तें चलता जाल्यार मनशाक प्रश्न येता कसलो प्रश्न पयले सुवातेर आपल्याच्या जिवितांत पडोवन आनी सर भोंवती पडोवन म्हज्या जिवितांत सगलें बरें जायना वयर सकयल जाता समाजांत पळयल्यार कितलें वायट जाता कितलें मांडावळी भायर जाता आनी हें पळयल्या उपरांत आमच्यान म्हणोंक जाता देव इतलो जाणवायेन बोललो आसा म्हूण सगलें मांडावळी ताची मांडावळ बरी आसा म्हणून आमच्यान म्हणोंक जाता काय आनी ह्या प्रश्नाक बागेवन पावलूच जबाब दिता कुरीतकारांक बरोवन पयले चिटीन पयले आवेस्वरान 25वी ओळीन तो म्हणटा जें कितें मनशाक देवाचें दिसता तें पिशेंपण तें आमच्या जाणवाये वयर आसा आमी जें पळयतात तें आमी म्हणटलीं हें देवाचें पिशेंपण देव जोरी तर इतलो जाणवायेन बोल्लो हें सगलें फाल्स जाता कितें कितें जाता तें समाजांत तशेंच म्हज्या जिवितांत फाल्स जाता आनी आमकां दिसत देव हें देवाचें पिशेंपण पूण हें आमची जाणवाय हांगासर आसा आनी देवाची जाणवाय आमच्या जाणवायेवन ओदीक कित्याक आमच्यान तें आटापोकूच जायना म्हज्या जिवितांत आंकडें चलना वायट जाता समाजांत वायट जाता तें म्हज्या जाणवायेन आटापोकूच जायना कित्याक सगले मांडावळीक देवाची मांडावळ ती देवाची जाणवाय आसा थंयसर आनी देव जाणा कितें बरें कितें जावंक जाय आनी कितें जातलें कित्याक ताची जाणवाय सुपूर्ण परफेक्ट विजडम आनी त्याच पासत आमी नको आसतना ती देवाचे जाणवायेक भावार्थान ल्हानविकायेन आशेतात
कित्याक आशेता मनीस कित्याक आशेता जेन्ना मनशा लागीं जी वस्त आसना ती मनीस वस्त आशेता आयचो सेवादोर उलो मारता आशेवंक कोणाक आशेवंक देवाची जाणवायक देवीक जाणवायक आशेवंक कित्याक आंकवार मारिनूय तेंच केलें देवाची जाणवाय आशिल्ली आनी ही देवाची जाणवाय आमी आमच्या जिवितांत कशे भाशेन मागून घेतले हांव कशे भाशेन जियेतले हांव पयली सुवातेर देवाची जाणवाय सुरू जातली वो हांव जियोंक पावतलो जेन्ना हांव देवाक पयले सुवातेर भियेतां देवाची भिरांत आसतली आनी म्हज्या जिवितांत ल्हानविकाय आसतली मुन्याचें पुस्तक 9:10 आमकां हांगासर मेळटा सर्वेस्वराची भिरांत जाणवायची सुरवात जेन्ना मनीस देवाक भियेता आपणाकूच खाला दवरता तेन्ना तो हे देवाचो सोर पदवी व्हडली जाणवाय मानून घेता आनी आपूण खंय आसा तो पळयता देव वयर आनी हांव हांगा आनी जेन्ना मनीस आपणाकूच खाला दवरता तेन्ना मनशाक देव ही जाणवायन भरता मनीस ल्हानवीक जाता तितलो हे देवीक जाणवायन वाडटा कित्याक जेन्ना मनीस ल्हानवीक जाता तेन्ना तो देवाच्यो मांडण्यो देवाचो प्लॅन ताका सोजमून येता कशे भाशेन भावार्थान जेन्ना मनीस आपणाकूच खाला दवरता तेन्ना जें कितें आपल्या जिवितांत आनी समाजांत जाता तें तो वळखूंक पावता नाजाल्यार सदांच तो प्रश्न करतलो हें कित्याक जाता तें कित्याक जाता तुजी जाणवाय कसली त्याच पासून स्तोत्रांय आमकां सांगतात सर्वेस्वराची भिरांत देवाची जाणवायची सुरवात आनी हेंच आमी पयले वाचपान पळयता सुटकेच्या वाचपान आमी आयकलां देवान इतलें सगोट केलां मोगान बाड्या पोरजेक विचून काडल्या तरी आसतना आतां ती प्रोवेश जाताना तांच्या पोटाक भूक लागता आनी पिरगोता आमकां हांगा मरूं काडल्यांत पिरगोवंक लागता एके भाशेन जी तांकां देवान जाणवाय दिल्ली आपूण कितलो व्हड पदवीदार जाणवायन बोललो ती विसरतात आनी पिरगोवंक लागतात आमकां मरूं काडल्यान ती जाणात देवान कशे भाशेन तांकां वाटायल्यान आनी देव वाटायतलो पूण ही जाणवाय त्या वेळार नाच जाता रुचलेल्या देवान मोगान तांकां सुटका दिल्ल्या देवाची जाणवाय देवाची पदवी ती विसरतात कित्याक तांचे भितर ती ल्हानविकाय आसूंक ना भिरांत एके भाशेन काबार जाल्ली आनी देव सर्वेस्पोर देव त्याच वेळार नवलां विजमितां करून परती तांची बूक मारता आनी परत एकदां दाखयता हांव कितलो बोलिश्ट कितलो सोर पदवेदार आनी कितलो जाणवायन बोललो देव मनीस हेंच करता मनशाची जाणवाय पावच ना देवाची पूण तरी आसतना आपूण देवाचे जाणवाय येवन वयर आसा म्हूण सोजमोता जावं तें विज्ञान घेवन ज्ञान घेवन समाजान जें कितें करता ताका दिसता म्हजी जाणवाय व्हडली आपलें जाणवाय इतलें वयर पावलां दिसता की देव आनी नाच कसो आनी आमी पळयतात खंयसरूय तूं नदर मार आतां देवाचे जाणवायेक आनी रेस्पेद ना मनीस आपणाकूच वयर दवरता मनशान खाला दिवंक जाय तेन्नाच ही जाणवाय वाडटली दुसरे सुवातेर जाणवाय देवीक जाणवाय वाडटा केन्ना देवाचें उतर हांव पाडटा तेन्ना आनी हेंच आमकां स्तोत्रां सांगतात 19:7 आमकां थंयसर मेळटा सर्वेस्वराचे नेम खरे नेणट्यांची जाणवाय ताचे नेम ताची उतरां ताचे कायदे हातूंत जाणवाय लिपलोली आसा दुसऱ्या वाचपान आमी पळयतात कशे भाशेन भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन हे चिटीन सांगता जी कोण विदेशी आतां क्रिस्तांव जाल्लीं तांकां एक ताळणी आयिल्ली पोत ती आदले जिविताक वचूंक आदलें पातकी जिवीत परत एकदां त्याच जिवितांत रावंक आनी तो तांकां सांगता पळयात नवी जाल्यार तुमी क्रिस्ताच्या जिवितांत वांटो घेतला तुमी आदल्या जिविताक परती वचूं नाकात ताका उतर दिलां तें सांबाळात ताचें उतर तुमी तुमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालात हे भाशेन आमकांय बागेवन पावलो उलो मारता कित्याक जेन्ना मनीस देवाचें उतर आपल्या जिवितांत जियेता तेन्ना तो देवाचे जाणवायेन वाडटा आमकां जायते पावटी दिसो देवाचें उतरांत आनी जाणवाय आसा
देवाचें उतर सांगता पूण कांयच घडोवन येयना ना. देवाचें उतर जिवें जावं तें पवित्र पुस्तकान मेळटा आमकां वाचल्या, जावं तें प्रवचनान आमकां नियाळ करूंक मेळटा, जावं आमच्या खासगी नियाळान देव उलयता हें उतर आमकां ताचेच जाणवायेन भरता. हेंच आंकवार मारिया कोत्ता. मारियेन पयले सुवातेर आपूण ल्हानवीक जावन देवाचें उतर मानून घेतली. विचारलें तिणें जेन्ना गाब्रियल दूत तिचे फुडें येयलो, हें कशें जावंक येता? म्हाका कोणाचेर लागीं संबंद ना, पवित्र आत्म्या उदेशी हें आनी कशें सोजमूक ना. तरी आसतना आपणाक खाला दवरता आनी देव सोर पदवेदार ताचे लागीं जाता हें मानून घेता. आनी दुसरे सुवातेर ह्याच देवाच्या उतराक वय म्हूण स्विकार करता. हय हांव देवाची चाकून. आंकवार मारेन जोरी तर देवाचें उतर आपल्या जिवितांत ते घोडयेर आनी सदांच आसनाक आपल्या जिवितांत वेव्हारान घातलें जाल्यार आमकांय बी तोच उलो देवाचें उतर घेवन देवीक जाणवायेन वाडून. कित्याक आमकां चड ताळणी येता मनशाचें उतर घेवंक. कित्याक आवय मनशा लागीं व्हडली जाणवाय आसा, पूण देव सगळ्यांवन व्हड जाणवायेन पयले सुवातेर ताची जाणवाय ताचें उतर घेवंक आमकां उलो. आनी तिसरे सुवातेर ल्हानविकायेन ताचे लागीं मागची गरज. कित्याक जाणवाय कोणा कडसून येता? देवा कडसूनच येता. आनी ह्याच पासत क्रिस्मांत आमकां तें एक देणें, जाणवाय एक देणें आनी देवूच दिता तें. ह्या पासत भाग्योन जाकोब ताचे चिटींत आमकां मेळटा. पयल्या आवेस्वरान 5वे वडींत आमकां मेळटा. तो मागता चिटींत, तो मागता मागात, पण जाणवाय ना देवा लागीं मागात. कित्याक ताचे लागीं आसा जाणवाय. आयज पयले सुवातेर आमकां जाणवाय मागची गरज. आनी तेच भाशेन फुडाऱ्यांक जे आमच्या समाजांत आनी खंयसरूय फुडारी आसात तांचे पासत. कित्याक जायते जाण म्हणटात हांव जाणवायेन बोल्लोलो, उजवाडांत व्हरचे सुवातेर पोरजेक काळोखांत व्हरतात, नाका जाल्लीं बिलां पास करतात, हुंयचे दोंगर कातुतात, हुंयचीं झाडां कातुतात. कित्याक आपूण जाणवायेन बोल्लोलो आसा. कोण देवाची जाणवाय मागोंक सोदिना आनी बोलतें जाल्यार मरणूच हाडटा. जाणवाय आमकां ना. देवीक जाणवाय देवूच दिता. हीच जाणवाय आमकां उजवाडांत हाडटा. हीच जाणवाय आमकां सासणाचें जिवीत दिता. ही जाणवाय मागूंक गरजेचें, ल्हानविकायेन मागूंक गरजेचें न्हय आपणाच्या बोडान म्हजे लागीं सगलें आतां, हांव जाणा कितें करतलो तो. आनी हें म्हणून हांव पोरजेक आनी लोकांक काळोखांत घालता. आयज आंकवार मारिया आमकां देख. कित्याक तिणें हांव देवाची चाकून जावं म्हजे समेत तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणटाना न्हयच उतर दिलें, पूण देवा लागीं मागलें. हातूंत मागणें आसा. तुजें उतर पाडूंक तूंच म्हाका कृपा दी. कित्याक ताची येवजण इतली तिका बाड्या तिचो ताव घेवंक जावंक ना. एकल्या पुताक धाडटा, ताका कुर्सार मारतली, संवसाराक साल्वार कोत्तलो हो पूत. इतले सगोट चळवळेचो गूट तिच्यान आटापूंक जायनासलो, पूण तिणें मागलें. आयज आमकांय बी आंकवार मारिया देख देवीक जाणवाय आशेवन रावंक. आनी ही देवीक जाणवाय दितलो तोच देव. जाणवायचो सागोर जेजू क्रिस्त ह्या आल्ताराचेर येतलो थोड्याच वेळान. ताचे लागीं दर एकल्याक आमकां कृपा मागूं. सगलीं उबी रावया. हे वेळार सांगाता भावार्थ आमचो उच्चारुया. सोत मानता देवाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदांची ब्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी देवान तांकां दिल्ली जबाबदारी पाळटना पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी सदांच
मागण्यांतल्यान दैवीक साणवाय आपणावन हे पोरचेक चलोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दयाळीश आमचेर, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूच्या शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारबार चलयतना जाणवायेन आपले निर्णय पोरजेच्या बरेपणा पासत घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दयाळीश आमचेर, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमच्या कुटुंबांनी आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक सदांच देव जाणवायेन वाडोवंक आनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आपणायलोली जाणवाये उद्देशी भुरग्यांक स्फूर्ती दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बाबा, दयाळीश आमचेर, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. मुरोड आनी वाडी ह्या आमच्या दोनूय वाड्यांतल्या भाव भयणांनी जिवीत आपल्या मोना पोरमोणे चलोना तेन्ना देव जाणवायेक उक्ती रावंक आनी घडटा ते भाशेन एकामेकाक आदार दिवंक तांकां देवाची मोजत मागुया. मोगाळ बाबा, दयाळीश आमचेर, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. कोविड-19 ह्या महामारीक लागून मरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणाक देवान सासणीक जिवीत फावो करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा, दयाळीश आमचेर, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. तेच भाशेन आमच्या फिरगोजेन वावरतल्या पाद्री पासत आमी मागुया. फादर जॉन्सी आनी फादर सॅनफर्डा पासत तांकां तांच्या मुणयारपणान देवान कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं. तेच भाशेन आमचो भाव जोझफ पिडीन कोश्टोता ताका आमच्या मागण्याची गरज. देव वयजांचो वयस, जेजू क्रिस्त वयजांचो वयस ताचे आदीन आमच्या भावाक आमी घालुया ताका पेकोणी मेळूं. मोगळा बापा, कालतिकायेन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान तूं देवून आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारे वेल्यार गीत घेवया. C18 पेज 36. C18. Nicundo somor pita, amchi mona somor puya, admi kundo toyar kota, kasa
आमची तयार कोरया यानीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोया Cristo gotto con vita più kami ai ti sauya म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोट मानून घेवंक सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया Uyashi ami koru favo सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सुरगाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो त्या तुझ्या ओनोत सोबदा वरवीं तुवें सगलें रुचलय पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें हिंग केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Povit, 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 povit Dorbaranzo, sobis portu Solgani, somsar pola tuja vojvovan Unsorgi, tuka soisor Solves pora cinavi Unsorgi, tuka soisor बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशा बासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोठुया जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या
संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespora, आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. थोड्योश्यो घडयो उगीच रावन ही फिरगोजेन तशें आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत जे यादनीक सोंपून गेल्यात आनी खरीद भाशेन ही आमचे फिरगोजेन जावं फादर विक्टर, फादर जेसन तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी ओगेपणान थोड्योश्यो घडयो मागुया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन सुसाय, बाग्योंत दोन दुतां, बाग्योन जो मारिया वियेने आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणटाना किरीत भाशेन जेजू जाणवायचो सागोर ताचीच ही देवीक जाणवाय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूं आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आगंदांतली वाटाय. कित्याक वासवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे इश्टेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे इश्टेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे इश्टेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान घेवच्या वेळार गीत घेवया D24 पेज नंबर 60 D24. Carismoce tu correcta, Gesù, casan mocha. Carismoce tu correcta, Gesù. Ashintu kashivu krauta, bagoya shatar kamocha. Ashintu kashivu krauta, bagoya shatar kamocha. ओत्मीक कुमिन्यावाक मागणें. हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यांनीच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण. हांव अंतरेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यान. पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवूंक आतां ह्या संस्कारांत व्हड दूख धरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर नेच्यो करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कोर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशेय भाशेन म्हज्या काळजान. तुका घेतलेल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या घोराब्यार आनी पिडेज संवसाराचेर केदींच कडसोर ना जावंक तुजे सोरशिल्लीं बोगोर सदांकाल तुजो चड मोग करूंक. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा चुचुरे आमच्या खोर. भोव पवित्र काळजा आंकवार मारयेच्या आमचे पासत विनोती कोर. आमेन. Tuci borekpona koshini altelia, tu so ogorit moko somon mestelia, tuci podvi moi ma koshi poloitelia, tuce ukardonia koshe padoitelia, surgani sonsar, ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उस्वाराची मोत्या दांचूर हातांनी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणाक गायता तुजी मोहिमा सुरगांनी संवसार ही तुजी नवला चंद्रानी सूर्या उस्वाराची मोत्या दांचूर हातांनी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणाक गायता तुजी मोहिमा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरलें. सुर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मातशें बसूया. पुलीस सुवातेर दिनवासता फादर फ्रांसीस बारेटो सियोनितान हांगा येवन ही आमची फिरगोजेंत हो तयारीचो पयलो दीस ताणें इमिसाची भेट भेटयली आनी बरे भाशेन देवाच्या उतराची आमकां परगोटणी केल्ल्या पासत
ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्यांची देणी जावं ती फळां आमी नियाळटल्या एक सोयेक आनी संदी आमकां आमची दोतोवन आमी अदीक जिवाड करूंक तर आयच्या दिसा आमी जाणवाय वय आमी नियाळ केलो तर सगल्यांच्या नांवान फादर फ्रांसिस्काक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मुण्यादपणान सगळें बरें ताका आमी आवडयता आयची नोवेलांची मांडावळ केली मुरोड आनी वाडी जावं कोयर जावं वाचप्यांक सगल्यांक तयारी केल्ल्यांक दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर तुमचेर ओतरेकता फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सकाळीं पयल्या मिसाची मार्कीस एंड सिक्वेरा वाडो सांजे बोआ मोट सायबिणीच्या नोवेलांची मांडावळ करूंक 4:30 वाजता शिमेर कोविड-19 ही पिडा अजुनूय चालू आसा हे पासत सगळी शिस्त गव्हर्मेंट सॉप्स आमी सांबाळुया जेन्ना सोयेक आनी संदी आमकां मेळटा इगोर्जेंत येवंक बरे भाशेन आमी भितर सरुया जावं सॅनिटायज करून इगोर्जेंत भितर सरच्या आदीं जावं नेमलेल्या जाग्यार सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमी बसचें मास्क आमी घालचें एंट्रीज आनी एक्झीट पॉयंट्स दिल्ले आसात थंयच्यान भितर आनी भायर सरचें आमचे आशर्स जें कितें तुमकां सांगतात तें तांचें आयकुचें मीस सोमतोच आद्रार इगोर्जेच्या भायर रावचें न्हय एकामेकाक जागूं येता पूण एकामेकाक हात दिवचे न्हय वो वेंग मारचें न्हय हो वेळ आमी ही शिस्त आमी सांबाळची कित्याक अजुनूय कांय वाठारांत उदी करून केरळा थंय केसीस वाडलेल्यो आसात हे पासत आमी आमचो आनी एकामेकाचो जीव आमी सांबाळचो आनी राखचो वेळा आदीं येवन तुमची बसका तुमी घेवची तर बरे भाशेन ह्या दिसांनी ह्या नोवेलांनी आमी वांटो घेवया खास आमचे पॅरिश यूथ हाचे हिची जबाबदारी घेतात ही आमच्या पॅरिश युथाच्या इगोर्जेच्या यूट्यूब चॅनलाचेर बरे भाशेन जाता तितल्यांनी आमच्या फिरगोजकारांक आमी उलो मारता ही तयारी खास तुमकां जेन्ना सोयेक आनी संदी डेयली दिसपोटी मेळची ना हाचो उपयोग करचो आनीक फायदो घेवचो आयची तयारी जावन सगळी जबाबदारी घेतलेल्यांक आनी खास आमच्या पॅरिश युथाक आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा ह्या नव्या गौडीक वर्साक दोतोनीची भुरगीं जीं भितर सरूंक नात वो पयली पावट भितर सरूंक सोदतात एडमिशन घेवंक सोदतात तांणी जाता तितल्या बेगीन आपलीं नांवां रेजिस्टर करचीं जावं पयल्या कुमन्या वतीन जावं तें क्रिस्मा वतीन वो मोदेकात जी दोतोनीची क्लासी आसात तातूंत प्रवेश करूंक निमण्या वेळार रावचें न्हय आमची दोतोन ऑलरेडी आमी सुरू केल्ली आसा ऑनलायन पूण जीं अजुनूय आपल्याची नांवां रेजिस्टर करूंक नात तांणी जाता तितले बेगीन तीं इगोर्जेच्या ऑफिसांत येवन करून घेवची सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरी रात आवडटा उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमी तुमच्यो तोकल्यो बागुया सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आमेन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फाकूं आनी तुमकां मोयपासान आनी काकलुटीन वागूं आमेन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं
आमेन. आणि चोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Jesus.